भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्यांनी राष्ट्रीय खेळा सर्तीची तयारी पळोवपा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयाक भेट दिली। तांणी अँब्युलन्सी, वॉर्ड आनी खाशेल्या आपतकालीन कक्षांची पळोवणी केली। तांचे बरोबर गोमेकोचे डीन डॉक्टर बांदेकर, डॉक्टर राजेश पाटील आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आयज आमी हांगा बेश्टे आयज गोंय राज्यान नॅशनल गेम जाता आनी आरोग्य क्षेत्रांत आरोग्य खात्याचे एक खूब जबाबदारी आहे। आमचे डीन, आमचे MS, आमचे डॉक्टर राजेश पाटील, डॉक्टर पोनराज, आमचे सुषमा GVKची आनी कितें आहा की एक व्हडलो इव्हेंट आनी देशांतले एक आमचे एक आमकां एक व्हडलो ऑनर नॅशनल गेम गोंयान जाता आनी आमची एक जबाबदारी हेल्थ डिपार्टमेंटाची की सगळे कडेन एमर्जन्सी रूम्स जे आसा सगळे वेन्यू कडेन। म्हणून हांव मुद्दम आयिल्लो डीन कडेन चर्चा करपाक की आमचे सायडींतल्यान स्टेटाची जी अपेक्षा आसा, राज्याची जी अपेक्षा आसा की आरोग्य खातें योग्य तरेचें काम करतले आनी योग्य तरेची फेसिलिटीज आमचे डॉक्टर्स आनी कितें कितें लायनअप जाल्ले आसा हेजे बेश्टे पळोवपाक म्हणून हांव आयिल्लो। आमच्यो एम्ब्युलन्सीज कितें परिस्थिती आहा आनी खंय कितें डिप्लॉय केल्यात आनी ह्यो एमर्जन्सी रूम्स आमचे जे वेन्यूचेर आसा। देशाचे प्रधानमंत्री येतले 26 तारखेर म्हणून आनी एक अभिमानाची आमकां गोश्ट की गोंय राज्यान आयज नॅशनल गेम जाता म्हणून सगळे गोष्टी योग्य तरेन जावंक जाय। आरोग्य खात्याचो जो रोल हा तो योग्य तरेन आमच्या डिपार्टमेंटान करपाची गरज आसा। गोवा मेडिकल कॉलेज आनी DHS दोनी जॉयन जावन आमचे देशान जे हांगा नॅशनल गेम जे जातले खंय कितें एमर्जन्सी जाली ते एमर्जन्सीक टॅकल करपाक आमचे डिपार्टमेंट योग्य तरेन ते करतले म्हणून चर्चा करपाक म्हणून हांव डीन कडेन आयिल्लो।